नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आम्ही काले कपालमोचन जाग्या ಬಗ್ಗೆ उलयले. That place is also called ऋणमोचन. आमकां कसले रीण आसा म्हूण जाला रे ते वचना म्हूण जाला थंय वचून आमी ते डिप्प घेवन प्रे केलें म्हूण जाल्यार आमी रीण सकळे दूर जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशीच तीर्थ आणि हिंदीन ताका कुंड म्हणटाचे आसा. ते कुंड इज ऑल्सो कॉल्ड सूर्यकुंड, नेम्ड आफ्टर लॉर्ड रामा. रामा असल कसं पाप आयलें म्हणून आमी लेखतांचे. रामान एक ब्राह्मणाला हत्या केलें. ताका ब्राह्मणा हत्या दोष लागलो. ब्राह्मणाक कोणाकय मारू नज म्हणून आसा. ब्राह्मणाक मारले म्हूण जाल्यार भारी व्हड दोष लागता. देखून भगवान राम थंय एक कपालमोचन जागा येवन थंय ताणें प्रेयर्स करून ऑफर केला प्रेयर्स म्हणून स्क्रिप्चर सांगता आसा. रामान खंयच्या ब्राह्मणाक मारले, हत्या केले आमकां कळका. रावण एक ब्राह्मण पुत्र. कोण तो ब्राह्मण? विषरव. विषरव म्हणल्यार ब्राह्मणाल पुत्र रावण. विषरवा दोन पुत्र, एक रावण आणि कुबेर. विषरव कोणाल पूतो? पुलस्त्याल पूतो. पुलस्त कोणाल पूतो? ब्रह्माल मानस पुत्र. सप्तऋषी गेले एक जातो तो म्हणून सांगता त्या टायमार. तशी ब्राह्मणो जावन रावण आशिल्लो. म्हणल्यार तागेले रावणाला अम्मा एक राक्षस जावन आशिल्ली. केकेशी म्हणटा तिका. केकेशी आनीक विषरवाले पूत रावण. तो लंका अधिपती जालो. लंका अधिपती जावन त्या मागीर रामायणा काणी सीता अपहरण केवन बाकीचे रामानुज ताका मारले काण सगळें करता आसा. तर रामाक ते ब्राह्मण हत्या दोष लागले म्हणून ते दोष काडचे खातीर ताणें पुष्पके विमानारी हे जाग्यारी यमुना नगराला गेसूचे कपालमोचन जाग्यारी येवन ताणें थंय तपस्या करून आनी तशीच थंय प्रेयर्स ऑफर करून गेल्ले ते ब्राह्मण हत्या दोश काडलो म्हणून सांगता आसा. आमी तूं काल सांगला परशुराम थंय आयलो. ताचे फुडें सांगलात की शिव ब्रह्महत्या दोष लागून थंय आयलो म्हणून सांगलो. तितले पवित्र जाग तो कपालमोचन जागो. सरस्वती थंय होलतशील फुडें. सरस्वती इतले पावरफुल ज्ञानमती म्हणटा तिका. देह म्हज्या दिव्यमती. सरस्वती देव म्हज्या दिव्यमती म्हणून सांगता. इंद्रा जिथं देव पूजित तुझला म्हणून इंद्र देव सगळे पूज करत आशिल्ले. ते सरस्वती नैश बँक सारा आतां राबून आशिल्ले आमगेले मालगडे. आमी लेखीत आमी कितले कितले लकी म्हणून सांगून. म्हळ्यार आमगेले डीएनए भितर अस्सल पावर आसा. इतले ज्ञानाचे पावर आसा. आमगेले एन्सेस्टर सरस्वती बँक्सा वयरी राबून आशिल्ले आनी सरस्वती उपासक आमी. ते देखून आमी शारदा पूज सगळी खंडापटी विजृंभणे सगळी करता. शारदा म्हळ्यार सरस्वती. आत्ता आमी सरस्वती आनी तशीच वेदव्यास. वेदव्यास म्हळ्यार आत्ताचे ते हरियाणा आशिल्ले बिलासपूर म्हणटाचे आमी. बिलासपूर म्हळ्यार एक्चुअली ते वर्ड बिलासपूर हॅज कम आउट फ्रॉम व्यासपुरी. There is a temple next to Bilaspur dedicated to Vyasa. व्यासपुरी म्हणून सांगतात. ते व्यास आश्रम आत्ताय सान एक व्यासपुरी म्हणून थंय तांगेले बिलीफ कसं म्हणारे व्यासा सॅट देर अँड रोट महाभारता म्हणून सांगून की सरस्वती बँक्स आशिल्ले ते थंय तांकां बसून महाभारत बरयलें म्हणून. सो एंटायर बिलासपूर इज डेडिकेटेड टू व्यासा ओनली. आमकां गोत्ता आशिल्लें दोन बट थंय चमकल म्हणजे जाल्यार मात तें कळटा. आनी ते पावरफूल जागा आनी एंटायर दॅट रिवर आमी ब्यास म्हणटा. ब्यास 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 म्हणटाची. इट इज नॉट ब्यास एट ऑल. इट हैज कम फ्रॉम नॉर्थ इंडियन तो विकास के लिए विकास बोलते हैं ना ब्या. विकास के लिए विकास बोलते हैं. व्यास के लिए ब्यास बोलने लग गए. व्यासपुर के लिए बिलासपुर बना दिया.
अभी तुकल नो आता कशी म्हणून तुमका सकड कळक जाल्यार व्यासपूर म्हणून जागो आयलो बिलासपूर म्हणून जागो व्यासा निमते आयलो बिकॉज ते फूड दोन अशें सरस्वती न्हंयची नदी आशिल्ले एक टाउनशिप जावन आशिल्ले एक हेरिटेज जावन आशिल्ले आनी आमगेले ते सिव्हिलायझेशनान तूं आमी सगळे पाठ जाल्ले देखून आमकां व्यासाक पूज करचे व्यासाक आराधन करचे आनी तशें व्यासाक उडगास करचे केले म्हण जाल्यार आमगेले तूं सरस्वती आसा आमगेले तूं ज्ञानाचे लॉर्ड वेदव्यास म्हणटाय आणि ते वेदव्यासाक आमी उडगास केला ते सरस्वती उडगास केला रे आमगे लागी गणेशाले आराधना जाता आनी तांतर आमकां चांग रितीन आमगेले कॉन्ट्रिब्युशन बरोवच्यागी उलोवच्यागी मेळटा म्हणल्यार एक विश्वास ते देखून एक कपालमोचनाचे इम्पॉर्टन्स इतलें जाता कशें म्हळ्यार शिव आयलो परशुराम आयलो आनी वेदव्यास आले ते जन आय मीन ते आशिल्लो तो तेन्ना आनी तदंत लॉर्ड राम काय ते येवन ताणें तागेले सिंध तागेले पाप सगळे काडला म्हूण सांगून सांगता आसनची ते देखून कपालमोचनाची इम्पॉर्टन्स आमकां कळका आनी आमी ते कपालमोचनान तूं जावं तितले वचून एक आराधन केलें म्हणजे आमकां चांग कनला शोकीनी दिलीच